सत्तरीत कोपड्ड्या डेंग्यूच्यो 6 केशी सापडल्यो। वाळपय आरोग्य केंद्रात गावात मेडिकल टीम धाडून नितळसाण मोहीम सुरू केली। घराघरांनी वचून लोकांची जागृती फॉगिंगूय केले। 6 केशी मेळ्ळ्यो तरी सिरियस अशी केस ना म्हूण आरोग्य केंद्राचो इन्चार्ज प्रुडंटाकडेन उलयलो। लोकांनी डेंग्यू मलेरियाक पयस दवरूंक नितळसाण राखची म्हूण उलो। पयली म्हणजे क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केल्ली आसा। हांगा जे उदक साठलेलें आसा तातूंत मॉस्किटो ब्रिडींग मेळिल्लें आसा आनी ते आमी क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला। दुसरें म्हणजे आमी मोस्ट ऑफ सगळ्या घरांनी हावस टू हावस विजीट केल्ली आसा आनी अवेरनेस एक्टिविटी लिफलेट्स पॅम्पलेट्स वापरून आमी सगळ्यांक अवेरनेस केल्ली आसा हे डेंगू कशें जावचें न्ही म्हणून आनी उदक साठूंक जायना म्हणून। दुसरें म्हणजे डेंगू केसीस मेळ्ळ्या कारणान आमी फॉगिंगूय केल्लें आसा आनी कंटिन्युअस 8 दीस आमी जें काम केल्लें आसा भितून म्हाका निश्चित खबर आसा की हे डेंगू आउटब्रेक जाता तितल्या बेगीन आमी कंट्रोल करतले आनी सिरियस केसीस अश्यो कांय जाल्ल्यो ना। म्हाका सांग डॉक्टर, ह्या दिसांनी जावपाक रिजन कितें? पळय ह्या दिसांनी कितें आसता की मदींच पावस पडटा आनी पावस तो रावता, ताका लागून कितें आसता नॅचरल जे खंयसर जर कणके बी आसात तातूंत ते उदक साठटा आनी ते जर उदक आमी जाता तितले बेगीन प्री मॉन्सून वर्क्स जर करना जाल्यार ते उदक साठल्या कारणान भितर जळार आपली पिल्लां सोडटात। जर 7 दीस चे उदक एका जाग्यार साठून रावत जाल्यार भितर मॉस्किटोज जावपाचे चान्सीस असतात। जी कुळागरां आमी जे नोट केले, कुळागरांनी जे कितें कट्ट्यो बी असतात त्यो तेंच्यांनी त्यो परत्यो करपाक जाय, तातूंत उदक साठपाक जायना। दुसरी गोश्ट हांगासर आमी पळयलें की ब्लू कलरची बॅरलां वापरतात लोक उदक साठोवपा खातीर। त्या उदकान उदक साठोवं येता पण कितें आसा 7 दिसां भितर तें उदक बदलपाक जाय, तें उदक साठून दवरूंक जायना तशेंच 7-7 दीस, कित्याक भितर मागीर जळारां आपली पिल्लां सोडटात। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट 100% पीपीपीचेर चलतलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उक्तावणाक उलयलो। सरकारान खंय प्रकल्पात 1 रुपया सुद्धा घाल्लो ना आनी घालचोय ना। वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबूश आनी मुख्यमंत्र्यान कुंडय इस्टेटीत कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट उक्तो केलो। आरोग्य मंत्री विश्वजीत मात दिसलो ना। I'm totally impressed by visiting this plant today, and it has been said that this plant has been started operation in a record time. 428 tons of waste have already been treated all around Goa. First and foremost, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister because of his vision that this plant has been set up, and I would like to congratulate Biotech management also for setting up this plant in record time. I appeal to all the medical facilities. Common biomedical waste management facilities, म्हाका दिसता one of the best techniques and one of the best facilities Biotech has given in India, at least we can say. So I'm congratulating for the Biotech for giving this much facilities, and one more I'm adding, this is the 100% PPP, eco PPP plant. आम्ही आणि खंयचोच ना, बाकीचे आमचे आशिल्ले पण वेगवेगळ्या पद्धतीचे PPP आशिल्ले। वो 100% PPP कित्या खातीर म्हणटा? We have not invested a single money of the government, and we are not investing in future also because they are taking from the other stakeholders. वाठादेव सरवण दिवचले एके बिगर गोंयकार बायलेचो खून जाला। ती रावता त्या भाड्याच्या रुमात तिची बॉडी मेळ्ळी। दाराक भायल्यान लॉक आशिल्लें। तिचो घोव गायब। पुलीस ताका सोदतात। पुलिसांनी चवकशे खातीर घर मालकाक उखल्लो। दोगांय खंय 2-1 म्हयन्या फाटीं थंय रावंक आयिल्ली। प्राप्त म्हायतीनुसार कळटा की थंय भाड्याच्या खोलीक 3 जण बिगर गोमंतीक फॅमिली रावताली। तितून बायल धाकटी भुरगीं आनी तिचो घोव। मेळ्ळ्या म्हायतीनुसार काल सकाळी फातोडेचे शेजारी जेन्ना शेजारी उठले तेंच्यांनी पयलें की तो चेडवाक घेवन भायर सरतालो, त्या टायमार ताका वळखल्या उपरांत ताणें सांगलें की आपूण भोंवंक वयता म्हणून। आज सकाळी शेजारचो भुरगो जेन्ना खेळटालो तेन्ना कळ्ळें शेजारच्या खोलीन माजराचो आवाज चड येतालो। ताणें वचून त्या होलासून पळयलें की माजराचो आवाज कित्याक येता, तर ताका ती मृत्यू महिला दिसली। त्याच्या उपरांत ताणें पुलिसांक आपयलें। पुलिसांक आपल्या उपरांत कळ्ळें की थंय एक मर्डर जाल्लेलें आसा। तर प्राप्त म्हायतीनुसार
मर्डर जाल्ल्याच्या संशयित आरोपी बलराम यादव हो तिचो घोव असून तो फरार घोशीत आसा. सुप्रीम कोर्टान रद्द केल्ल्या 88 मायनिंग लिजांक लागून कितलेशेच कामगार बेकार पडले. आता मायनिंग महामंडळ करात ना जाल्यार लिजां ऑक्शन करात, पूण त्याच घरा बशिल्ल्या कामगारांक कामाक घेयात. कामगार युनियन आयटकाची मागणी. आदी सावन कामार आशिल्ली तीच मशिनरी, तेच ट्रक, तोच इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरलो ना जाल्यार खंय राज्याचे येणावळीक फटको. ऑर्गनायझेशन्स आहात, एंटरप्राइजेस आहात, ते सगळे ठप्प जाल्यात. अशें आसता आमी सरकाराक उलो मारतात, अधिकारान उलो मारतात. सरकार एक सॉवरेन, सार्वभौम एक संस्था. द स्टेट is a sovereign entity. The state has a sovereign responsibility. The state has to act as a sovereign guarantor. What is the guarantor? The state is called upon to act. As a sovereign guarantor, जशे public sector banks, the government is supposed to act as a sovereign guarantor for all depositors of loan, for depositors, everybody. In the same way, the state has to act as a sovereign guarantor to the mining workers. आणि मायनिंग वर्करांक क्लियर कट आमचे 4 मुद्दे आसात. पयल्या सुवातेर आमी सांगूंक सोदता की ह्यो मायनिंग मिनरल्स, गोवा मिनरल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्टिवायज करून त्या कामगारांक इमिडिएटली लिजस घेवन आपल्या ताब्यान गव्हर्मेंटान मायनिंग चालू करचे. दिस इज आवर इमिडिएट डिमांड. There should not be a gap between 6th of June 2022 when mining workers will be asked finally to leave the leases, leave the wherever they are working, and between the 7th of June 2022. There should be a seamless employment of all mining workers. कांयच ब्रेक इन सर्वीस नासतना कामगारांक कामार चडोवपाक जाय आनी दवरपाक जाय. देर शूड नॉट बी एनी कायंड ऑफ अ ब्रेक इन सर्वीस आनी सरकारान हेची जबाबदारी घेवपाक जाय. दुसरें, सरकारान जे मिनेर, जे लीज होल्डर्स ह्या कामगारां बद्दल कितें करता ताच्या बद्दल ह्या लीज होल्डरांक आपोवन चर्चा चालू करपाक जाय आनी काळजीदारपणान हाचेर पावलां मारपाक जाय. नमस्कार, मिड डे गोवात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारान. मायनिंग सुरू करूंक योग्य पावलां उखलतले. निमाणे लोकांच्या पोटापाण्याचो प्रश्न म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश पाळून खंय मायनिंग सुरू करूंक रावल्यात. कांय एक्टिविस्ट मायनिंगाचे आड येतात. तांणी लोकांच्या पोटापाण्याचो विचार करचो म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. तो सांखळे जिल्लो मिनरल फाउंडेशनाच्या शिबिराक उलयतालो. प्रत्येक जाण उठसूट कोर्टान वयता, हो ट्रान्सपोर्ट बंद कर, तो ट्रान्सपोर्ट बंद कर. हांगासर आमचो वैयक्तीक इंट्रस्ट कोणाचोच नासता. आमचो जर इंट्रस्ट आसा सरकाराचो जाल्यार सरकाराक रेव्हेन्यू मेळचो आनी लोकांक काम मेळचें. हांवें मुद्दामून सांगता, आत्तां ज्यो एक्टिविटीज सुरू आसल्यो त्यो बंद करपाक सुद्दां काही लोक शहरात रावन ह्यो एक्टिविटी बंद करप खूब सोंप्यो. बट त्याच लोकांचे थंयसर ट्रक चलताले, ते लोक म्हाज्या कडेन आयले, दोतोर आतां कितें करूं काय म्हणून. हांवें म्हटलें म्हणजे सहसा आमी पळयता की 2 कडल्यो एक्टिविटी हालींच्या हालीं बंद जाल्यो. तातूंतल्यान तरी आमच्या मायनिंग भागांतल्या खंय तरी ट्रक चलतले, ड्रायव्हरांक काम मेळटलें, गॅरेजीक मेळटलें. आमी जे सगळ्यांच्या पर्यंत पयशे पावपाक जाय हें एक माध्यम आसता आनी त्या खातीर म्हणजे पॉझिटीव वेन सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हणजे जे मायनिंगेक फक्त विरोधा खातीर विरोध करता आसत तांच्यांनी मायनिंग भागांतल्या लोकांच्या जिवना कडेन पळोवपाची गरज आसा. आनी निश्चित रित्या ते जर पळयले आसत, कारण म्हाका खबर आसा हांव मायनिंग भागांत रावता, लोकांच्या ट्रकांची परिस्थिती कितें जाली ही खबर आसा.
आणि गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ते सुरळीतरित्या चालू जावपा खातीर प्रत्येक स्टेप जी आसा मायनिंगेची आमी उचलता आसतना ती काळजीपूर्वक आणि सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सच्या अनुसारूच आमी तें काम करीत आसात. बट काही लोक तेकाय ऑब्स्ट्रक्शन हाडचे. हाजो अर्थ असो जाता की मायनिंग एक्टिविटी चलची त्यांच्यानुसार ती चलची न्हू काय कितें अशा पद्दतीचो केन्ना केन्ना म्हाका प्रश्न पडटा. बट निश्चितच रित्या आयज सगळ्यांनी पॉझिटिव्ह रित्या जर पळयत जाल्यार मायनिंग सुरू जावपा खातीर उशीर लागचो ना, ताका ऑब्स्ट्रक्शन हाडचें न्ही. कवळ्या कपिलेश्वरी STP चेंबर नितळ करताना राती एकलो कामगार सोंपलो. तो खंय 6 मीटर खोल चेंबर सोंपला तो 21 वर्साचो शुभम गोपडे. आनीक एकलो कामगार बऱ्यान साल्वार. ताका फोंड्या हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. प्रकरण फोंड्याच्या पोलिसां कडेन पावला. तुमी पळयता जाल्यार फाटलीं 5 वर्सां जालीं हे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचे जे काम आसा ते खूब प्रमाणान मोठे म्हणजे चलत आसा. आनी तितून भितर आयज एक इन्सिडेंट जालो की सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटा लागून जे तेंच्यांनी खणलेले आनी जे तांकां टँक प्रोविजन केले तितून आयज 2 जाण देंविल्ले. तितून एकटो बुडलो भितर म्हणल्यार ताका सफोकेशन जावपाक लागलें आनी तांकां दोंग वयर काडटना ताका हॉस्पिटलांत व्हरतना एकलो मेलो. म्हाका दिसता हांगासर तांकां कसलीच सेफ्टी प्रिकॉशन आशिल्ली काय ना हेजेर दुबाव येता. तशेंच पुलिसां कडेन आजून पर्यंत कांय इन्फॉर्मेशन ना. तेंची नांवांय आमकां मेळोंक ना अजून. आनी सद्या एकलो आहा तो मातसो सादारण स्थितीन आसा आनी एकलो सद्या मेल्लो आसा. कपलेश्वरी हे जंक्शनाचेर हे पळय हांगासर हो देंविल्लो भितर हें जंक्शन म्हणटा ते स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. बेतूल पीर वाड्यार उरुसाचो रितीरिवाज कोणे करपाचो ताचे वयल्यान 2 गटां मदीं वाद जावन निमणे उरुसाचो उत्सव बंद जालो. प्रकरण केपें मामलेदारा मेरेन पावलें. दोनूय गटांक शुक्रारा केपें मामलेदारान वादार उपाय काडूंक म्हूण आपयल्ले. मात एकूच गट पावलो. उपाय ये मेरेन दर्गो ताब्यांत दवरात म्हूण त्या गटान मागणी केल्ली. 31 तारखेक परत दोगांकूय आपयल्या. तो मेरेन दर्गो बंद. बेतलान पीर वाड्यार ताचो वार्षिक उरूस आशिल्लो. तितूंत भितर जेन्ना देवा पांय पडपाक स्टार्ट जाले त्या वेळार 2 पार्टी मदीं उलोवणी जाली आनी दोगांयचे भितर डिफरंट कंडिशन आशिल्ले. कोणें रिच्युअल्स करपाचे कोणें ना. ताका लागून मातसो लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम जालो. हावेवर तो लॉ ऑर्डर कंट्रोल केलो कळ्ळें. आनी थंय मामलेदार येयलो गौरव गांवकर आनी SDPO आनी बाकी स्टाफ हाडून तो कंट्रोल केलो. कोणाक काय त्रास जावना काय ना. मागीर सगळ्या भितर म्युच्युअल अंडरस्टँडींग करून तेच्या सगळ्यांक सांगलें की लोकांनी तुमी सद्या लॉक मारात टील हे फायनल ऑर्डर जो पर्यंत कलेक्टर ऑफिसान जायना तो मेरेन ते लॉक आसूंक जाय. पार्टी 1 आनी पार्टी 2 2 ग्रूप आसले थंय. त्या एक पार्टीन ती रिच्युअल जातकीर ती तेणे आपल्या दुसऱ्या पार्टीक येवंक दिवं ना आनी ती मातसो लॉ एंड ऑर्डर इश्यू जालो. एंड देर आफ्टर ती PI आनी ते कन्सर्न ती जॉयंट मामलेदार गौरव आसलो तेमी डिसायड करून तेमी ते लॉक मारले आनी दोनी पार्टी एग्री जाले. सो आज तेमकां हियरिंगाक आपयल्लो. पार्टी 1 आसा ती तेंचे सगळे मेंबर्स आयले पण पार्टी 2चे कोणूच येवंक ना. सो आमी आतां डिसायड केलें आसा पब्लीक नोटीस ती मारतले टील फर्दर ऑर्डर थंय त्या हितूंक कोण वचचो ना. प्रॉब्लमाक लागून सगळे लोक आयिल्ले, पुलीस सगळी आयिल्ली आनी डेप्युटी कलेक्टराक आज आमकां केपेंक आपयल्लो आनी डेप्युटी कलेक्टर आमची मिटींग जाली आज. आनी आमी रिक्वेस्ट केले की तुमी ती श्रायन आसा पळय आमची दर्गा आसा तो तुमी ताब्यान तुमचे घेवपाची आनी ती लॉकअप करपाची. आज सान तुमी लॉकअप करा आनी ती दर्गा आनी तुमच्या ताब्यान घ्या टील फर्दर सम सोल्युशन इज सॉर्टेड आउट. सो ते आज त्याने ऑर्डर काडटा म्हणून सांगला की आयज सान ती दर्गा त्याने आमी लॉक मारलेली आसा. ती दर्गा अंडर लॉक उरतली टील 31st आनी 31st आमकां तेणें आपयला. Towards the incident, and we have requested the deputy collector to help us in sorting out this matter very peacefully. We don't want to do any violence over here, and we are very happy with deputy collector's order, and he has kept the order on 31st. Till that, we will wait for his order, and we are looking for a good solution. ज्यो स्किमी चलना त्यो स्क्रॅप करून नव्यो स्किमी हाडटा म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. ज्येष्ठ नागरीक, विधवा बायलो, दिव्यांगाचे सामाजीक सुरक्षा स्किमीचे सगळे पयशे 2 म्हयन्या उपरांत टायमार मेळटले. ह्या म्हयन्यांत तांकां फाटल्या 2 म्हयन्याचे पयशे पावतले म्हूण मंत्री सांगता. स्किमीक पात्र नाशिल्ल्यांनी खंय स्वता जावन स्किमी सोडच्यो.
सोशल वेलफेअर स्किमीचे जे 4 महिन्याचे पयशे मेळनाशिल्ले तेजेर सोशल वेलफेअर जे मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सांगलां ताजे जे 2 इन्स्टॉलमेंट आसा जे 2 महिन्याचे पयशे आसा ते ह्या म्हयन्यान येतले आनी जे 2 महिन्याचे पयशे आसा ते फुडल्या म्हयन्यान येतले आनी तिसरो म्हयनो जसो लागतलो तेन्नाच्यान जे सगळे जे पेमेंट्स आसा जे तांकां स्किमीचे पयशे येता ते सुरळीत जातले आनी ते जशे पयलीं भशेन येतले प्रत्येक म्हयन्याक तशें ते येवपाक चालू जातले. इमिडिएटली आयज फाल्यां ह्या विका भितर आमी सादारण ते फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 1 म्हयन्याचे पयशे घालतले. रोखडेच आनी 15 दिसां भितर दुसरो इन्स्टॉलमेंट येतलो. म्हणजे ह्या म्हयन्या भितर जे DSS बेनिफिशरी म्हणजेच जे सिनियर सिटीजन आसतले जे आमच्यो विडोज आसतल्यो किंवा डिजेबल्स आसतले हांकां इमिडिएटली पेमेंट्स आयज फाल्यां रिलीज जाता. मोस्टली आयज रिलीज जातले आनीक 1 विका भितर म्हणजे आतां पयशे काडपाक मेळटले तांकां 2-3 दिसां भितर. सेकंड इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो 15 दिसां भितर परत एक फावटी येतलो. सो 2 म्हयन्याचे एट ए टायम ह्या म्हयन्याक जातले, फुडल्या म्हयन्याक 2 म्हयन्याचे जातले आनी मागीर 3 म्हयन्या भितर सगळे रेग्युलरायज जातले. ह्या सिच्युएशना भितर ज्यो चलना स्किम्स फॉर वेरियस रिजन्स त्यो स्किमी हें करून स्क्रॅप करून एक नवे तातूंत भितर इंट्रोड्यूस करपाच्यो चेंजीस जाता जर जाय. खुबशे फावटी आमचे इन्कम ग्रूप आसा 24,000 10,000 अशे आयच्या जमान्यान भितर जायना आनी मागीर लोकांक फट करची पडटा की इन्कम सर्टिफिकेट दिता आसतना गोंयान भितर इतके सकयल इन्कम. सो जे एलिजिबल जायना तांचे खातीर कितें तरी नवीन करपाचें, नवी स्कीम डिझायन करपाचें आसा. स्किमींक पात्र नाशिल्ल्यांनी खंय स्वता जावन स्किमी सोडच्यो. जे कोणी वेल ऑफ आसात तांणी स्कीम आपोआप सोडली जर जाय जाल्यार दुसरे एंट्रन्स येतले जे जेन्युनली ह्या स्किमीक एलिजिबल जातात. त्या खातीर म्हजें अपील आसा सगळे लोकां कडेन जे नोकरेक आसात किंवा बाकीचे कोणी घरान भितर बरे फायनान्शियल स्टेटस आसा त्या लोकांनी गिव अप केले जर जाय जाल्यार जेन्युन आसा जो म्हणजे डिस्ट्रेसान भितर आसा असल्या लोकांक ती स्कीम मेळपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. तिवऱ्या पंचायती मुखार कामा धंद्याक उपासाक बशिल्ल्या दिव्यांगाची वासपूस करूंक सांगता म्हूण मंत्र्याची जाप. ही योग्य न्ही की हांव डिजेबल आसा किंवा हांव एलिजिबल आसा फाल्यां म्हणून स्ट्रायका बसचे परस आमी नव्यो स्किमी डिझायन करपा खातीर त्या डिपार्टमेंटा कडेन कन्सर्न NGOज आसा तांचे कडेन आमी वाटाघाटी करून करतले सो दॅट ही परिस्थिती येवपाक जायना. डिजेबल आसा तो एखादे वेळ बसलो आसतलो घरान भितर फायनान्शियल पोजिशन बरोबर ना, खावपाक येवपाक खूब कितें त्रास जाता अशें म्हणून ताच्या मनान बसलो आसतलो. वी वील लूक इन टू दी मॅटर. आय वील इन्फॉर्म दी सोशल वेलफेअर ऑफिसर्स टू गो अँड फायंड आउट द जेन्युनिटी ऑफ दीस. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयांत जल्मठे भोगतल्यांक आतां ठरावीक काळा उपरांत सुटपाचो मार्ग मेकळो. ते विशयी महाराष्ट्रा प्रमाण गोंय सरकारानूय मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण 14 ते 60 वर्सां ख्यास्त जाल्ल्या कैद्यांक तांचे जेलींतले वागणुकीचे आधारार मुजती आदी मुक्त करपा विशीं विचार जावंक शकतलो. सध्या कैदी अशी थकाय मागूंक हायकोर्टांत वतात. जल्मठेपेची ख्यास्त जाल्ल्या कैद्यांक मुजती पयलीं सुटपा खातीर आतां मार्ग सोंपो जाला. गोंय सरकारान हे विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. जल्मठेप भोगपी कैदी मुजती आदी सुटपाक हायकोर्टात अर्ज करतात. ते फाटभुंयेर महाराष्ट्रा प्रमाण तुमी मार्गदर्शक तत्वां करूंक शकना काय म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक विचारिल्ले. सरकारान ते प्रमाण तत्वां जारी केल्यात. 14 ते 60 वर्सां जल्मठेप भोगून जाल्ल्या कैद्यांक आतां बऱ्या वर्तनाच्या आदाराचेर बेगीन सुटपाक आतां मार्ग उपलब्ध जाला. जल्मठेप भोगपी कैद्यांनी ठरावीक काळ ख्यास्त भोगून जाल्या उपरांत ते सुटपाक शकता. गोंय सरकाराची ते विशीं मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण ख्यास्त भोगपाचो काळ असो. बायलां विशीं खून प्रकरणां 18 ते 20 वर्सां ख्यास्त. बायल अल्पवयीन भुरग्याचो खून 20 ते 26 वर्सां ख्यास्त. खून बलात्कार 28 वर्सां ख्यास्त. हेर कारणांक लागून खून 20 ते 26 वर्सां ख्यास्त. राजकी कारणां वेल्यान खून 24 ते 26 वर्सां ख्यास्त. गँगस्टर सुपारी दिवन खून 28 ते 30 वर्सां ख्यास्त. टाडा पोटा गोंय बाल कायद्या खाला खून 40 ते 60 वर्सां ख्यास्त. सदोष मनुष्यवध, खुनी हल्लो, बलात्कार, ॲक्सिडेंट, खंडणी, अल्पवयीनांचे अपहरण, फटिंगपणां आनी बाकीच्या गुन्यांवां खातीर 14 ते 40 वर्सां ख्यास्त. गोंयांत आदी अशी मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ल्यान इत्सूक कैद्यांक सोडपाचेर 20-25 वर्सां निर्णय जायनाशिल्लो. ताका लागून कैदी हायकोर्टात वताले. कैद्यांचे पुनर्वसन करपा विशीं राज्य शिक्षा रिव्ह्यू मंडळाची प्रत्येक 6 म्हयन्यान बसका जावप बंधनकारक. ह्या नेमा प्रमाण जल्मठेप जाल्ल्या कैद्यान निश्चित काळ ख्यास्त भोगल्या उपरांत वा कैद्याची पिराय 65 वर्सां परस मायज जाली जाल्यार ताका मुजती पयलीं सोडपाचो विचार करतात.
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.